नमस्कार येवकार गोवा टुडे सुयश गावणेकर सविस्तर खबरादी हेडलाइंस। This bulletin is brought to you by कायम चूरन आपकी खुशियों का साथी। सुलेमानाक घेऊन पळपी कॉन्स्टेबल अमिताच्या जामिनाचेर शेनवारा सुनावणी तपासांत सहकार्य करिना पोलिसांचो विरोध हजरताची कस्टडी वाडली। धारगळे सनबनाक हायकोर्टाचो बावटो अटी खर ट्रॅफिक साउंड पोल्युशनाची जबाबदारी आयोजकांची। सरकार म्हणटा इव्हेंटा आड थाराव घेवपाचो खंय ग्रामसभेक अधिकारच ना। संसदेत काँग्रेसीन बोवाळ घाल्ल्यान गोंयच्या एसटीक आरक्षणाविशीं बिल हुमकळ्ळें। खासदार तानावडेचो आरोप काँग्रेस म्हणटा बीजेपीचें कारस्थान। पेडणे आमदार आड बीजेपी सरपंचाचे कदेलेक चढाओड चांदेल सरपंचाचेर अविश्वास पंचाक उखल्लो थाराव हाडूंक सांगपी खंय आमदारच थाराव बारगळ्ळो। म्हापशा मोरोड एका हॉटेल रिसेप्शनिस्टाचेर सुऱ्यान हल्लो। रिसेप्शनिस्ट संदेश पाडलोस्कर जीएमसीत हल्लेखोर स्वानंद कसबेक 7 दीस पुलीस कस्टडी। गोंयचे दर व्यक्ती उत्पन्न राष्ट्रीय पीसीआय परस 3 पट मायज। बेकारी हुस्क्याची हिरवळ राखात इलेक्ट्रिक गाडयो वापरात नीती आयोगाच्या आदल्या सीईओचो सल्लो। धारबानोडे पेडक्या 2 स्कूटरी आनी ट्रकाचो एक्सिडेंट। 19 वर्सांचो हरियाणाचो तरणाटो सोंपलो। गोंयांत भोंवडेक आयिल्लो दोग गंभीर दोगूय हॉस्पिटलांत। क्रायम ब्रांचीच्या कस्टडींतल्यान सुलेमानाक पळपाक मजत करपी बडतर्फ पुलीस कॉन्स्टेबल अमित नायकाच्या जामीन अर्जाचेर शेनवारा सुनावणी। दोतोरांच्या सांगणे प्रमाण ताचेर मानसीक उपचार चालू आशिल्ल्यान खंय चवकशी करूंक मेळना। ओल्ड गोवा पुलिसांचो जामिनाक विरोध। तेवटेन दुसरो दुबावीत हजरत अलीची पुलीस कस्टडी 3 दीस वाडयल्या। क्रायम ब्रांचीच्या कस्टडींतल्यान सुलेमान सिद्दकी खानाक पळ काडपाक मजत करपी डिसमिस पुलीस कॉन्स्टेबल अमित नायकाच्या जामीन अर्जाक पुलिसांचो विरोध। शेनवारा सुनावणी जावपाची। The Panji JMFC court on Saturday will hear the bail application of accused Amit Naik. But before that, on Friday, Old Goa Police has submitted the say before the court. In the say, Old Goa Police has opposed the bail plea of Amit Naik. Opposing the bail plea, Old Goa Police has contended that Amit Naik was deployed for sentry lockup to guard accused Suleiman Siddiqui. But Amit Naik intentionally opened the lockup and took Suleiman out of lockup and allowed to sit on his bike. Continuous CCTV footage shows that both Amit Naik and Suleiman crossed Goa border and entered into Karnataka. Amit Naik alone surrendered before the Hubli police and was later arrested by Old Goa Police. Old Goa Police in the say has further submitted that Amit Naik has disclosed that he dropped Suleiman at Hubli, but he is not disclosing the present whereabouts of Siddiqui. Old Goa Police has further said that court had granted police custody of Amit Naik for 4 days, but in the custody he attempted to commit suicide by consuming phenyl, and due to which he was admitted in GMC and his thorough custodial interrogation could not be done. The police has said that GMC has referred Amit Naik due to his attempt to suicide to IPHB for his mental health assessment and treatment if any required. Police has said that doctors have opined that Amit Naik presently is not fit or stable mentally or physically to undergo custodial interrogation, but in coming days when he will be medically fit,
he will be taken into police custody again with the court's permission for thorough investigation because Suleiman Siddiqui is still untraceable. मजगतीत दुसरो दुबावीत हजरत अलीची पुलीस कस्टडी 3 दिसांनी वाडयल्या. सनबर्न धारगळे करूंक हायकोर्टाचो बावटो. सनबर्न इडियमाचे स्टे हाडूंक शकना म्हूण कोर्टान स्पश्ट केलें. सरकारान आनी पोरूं हायकोर्टान घाल्ल्यो अटी सनबर्नाक पाळच्यो पडटल्यो. ट्रॅफिक आनी सावंड पोल्युशना विशीं जबाबदारी खंय सनबर्नवाल्यांची, एजी सांगता. इव्हेंटा आड थाराव घेवपाचो खंय ग्रामसभेक अधिकारच ना, सरकाराचो हायकोर्टांत दावो. See, today the matter was heard in detail by the High Court. High Court has now pronounced the order. High Court has said that as far as Sunburn Festival is concerned, it will go on with certain conditions and some interim arrangements. As far as noise pollution is concerned, as far as traffic is concerned, the state is supposed to take all precautions. There will be high officials at the site throughout the event, and as far as traffic is concerned, it will be monitored by the police. The event organizer also should take all the precautions which are to be taken in terms of the earlier directions of the High Court, and several guidelines of the government of Goa are there. The High Court has said that the event shall go on and they will monitor this, and the matter will be taken up after the event to find out whether there are any breaches and if there is anything to be improved or any action is required to be taken. See, the law is very clear right from the Supreme Court up to our High Court. As far as Gram Sabha is concerned, the powers of Gram Sabha are very, very limited. Construction license, permissions, events, etc. These powers are not conferred upon Gram Sabha under any law. These powers are given to the Panchayat body, which is an elected body. All these powers have to be exercised by the Panchayat body. So therefore, I don't have any doubt in my mind. And as far as this country is concerned, there is no doubt in anybody's mind that Gram Sabha does not have all these powers. सनबर्न आड ग्रामसभेत घेतिल्लो थाराव पंचायत संचालनालयान भायर मारलो. पंचायत संचालनालयाच्या निर्णयाआड कोर्टात वतले म्हूण आदोगाद प्रसाद शहापूरकर उलयला. स्पेस बाउंडान जे अपील फायल केल्लें आमच्या धारगळ ग्रामसभेत जो रिझोल्युशन घेतलेलें ग्रामसभेक, त्या रिझोल्युशनाक स्पेस बाउंडान चॅलेंज केल्ली बिफोर ऑनरेबल एडिशनल डायरेक्टर ऑफ पंचायत, आनी स्पेस बाउंडाचे अपील अलाव केलें तांचे, आनी तो जो ठराव घेतिल्लो रिझोल्युशन घेतलें तें सेट असायड केलें. ह्या अपिलाक आमी एपोलेट कोर्टान चॅलेंज करतले. नाजाल्यार ग्रामसभेत घेतिल्ल्या ठरावा संदर्भात जर आमी योग्य अशी अपील जर दाखल करूंक ना किंवा ताका चॅलेंज करूंक ना जाल्यार एक वेगळो रूल सेट जावंक शकता. संसदेत काँग्रेसीन बोवाळ घाल्ल्यान गोंयच्या एसटीक विधानसभेत आरक्षणा विशीं बील हुमकळ्ळें. राज्यसभा खासदार बीजेपीचो प्रदेश अध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे उलयला. फुडल्या अधिवेशनात खंय बील संसदेत पास जातलें. काँग्रेस म्हणटा बील पास जावचें न्ही म्हूण प्लान करून खंय बीजेपीचें आंबेडकराचेर वक्तव्य. एसटी रिजर्वेशन बील आमी फाटल्यान लागून ते ह्या आपल्या लोकसभेन आयलें आनी लोकसभेन तेजेर डिस्कशन जालें, मागीर ते दुसरे दीस करंट टायम जाले नंतर दुसरे दीस उरता. पण काँग्रेसचे एडजॉर्न केलें, काल एडजॉर्न जालें, आज एडजॉर्न जालें, आनी त्यामुळे ते जावपाक शकलें ना. आनी त्यामुळे ते आतां सादारण एक बजेट सेशन जें सुरू जातलें त्या बजेट सेशना भितर ते पास जातलें. एडजॉर्न जर जावन आशिल्ली जाल्यार म्हाका दिसता ते ह्या हातूनच जावन आसपाचें, कारण डेली वेगवेगळे इश्यू घेवन काँग्रेस रोजीत एडजॉर्न केले आनी त्यामुळे बरीचशी बिलां उरली. वन नेशन वन इलेक्शन हे लोकसभे भितर जॉयंट पार्लिमेंटरी कमिटीक धाडलें. आज ती कमिटी फॉर्म जाल्ली आसा आनी त्यामुळे बजेट सेशनाक वन नेशन वन इलेक्शन जें आसा तें बील पास जातलें. गोंय काँग्रेस म्हणटा बीजेपीन प्लान करून आंबेडकराचेर वक्तव्य केलें. तांकां बील पास जाल्लें नाका आशिल्लें. भारतीय जनता पार्टीक खबर आसलें की एसटी रिजर्वेशन बील हे प्लेस करपाक आसलें म्हणून, आनी तांच्यांनी जाणीवपूर्वक होम मिनिस्टर अमित शाहान जाणीवपूर्वक हो स्टेटमेंट संसदेन केलो. ताका खबर आसलें की हे बील पास जालें जाल्यार समर्थन जे आसा हे काँग्रेस पक्ष करतले ह्या बिलाक आनी हे बील पास जातले म्हणून. पूण ते समर्थन खंडीत करच्या खातीर एका व्हडल्या लिडराचेर इन्सल्टिंग स्टेटमेंट केलें आनी ते स्टेटमेंट करप ताजे खातीर काँग्रेस पक्ष भायर येयलो, निदर्शनां केली आनी आतां ब्लेम कोणाचेर येता की काँग्रेस पक्षा खातीर हे बील फुडें गेला म्हणून.
पूण हाजो पळय आमी जर हिस्ट्री काडून जर पळयली जाल्यार भारतीय जनता पार्टी कट कारस्थान जे म्हणटा, कूटनीती जे म्हणटा, हेका वावगेन आसा. प्रुडंटा खातीर मकबूल माळगेमणी आणि साहिल मांद्रेकार. पेडणे बीजेपी आड आमदार अशी परिस्थिती. चांदेलचो सरपंच आनी बीजेपीचो मंडळ अध्यक्ष तुळशीदास गवसा आड अविश्वास थाराव घालूंक आमदारानूच सांगिल्लें म्हूण विरोधी पंच उलयतात. बहुमत सिद्ध करूंक विरोधी पंचाक पंचायतींत हाडूंक बावन्सर. एका पंचाक उखल्लो. आमदार म्हणटा बावन्सर ताचे न्ही, पंचायतीच्या राजकारणांत खंय तो पडना. सनबर्नाच्या प्रकरणा उपरांत आमदार प्रवीण आल्लेकराचे पेडणेच्या पंचायती वेले वर्चस्व उणें जावपाक लागला. दारगळे, कोरगांवां उपरांत आतां चांदेल पंचायत आमदाराच्या हातांतल्यान गेल्ले जमा. तिनूय पंचायती भाजपाच्यो. चांदेल पंचायतीचो सरपंच आनी पेडणे भाजपाचो गटाध्यक्ष तुळशीदास गावसा आड अविश्वास थाराव हाडूंक आमदारान सांगलो म्हूण अविश्वास थाराव हाडपी पंच उलयले. पडलो म्हटल्यार आतां पळय येदोळाक सांगलें आमचे हा मागीर संबंद मांडले बाई आमचो वयरमेन आसा सो तेच्या वयरमेन आसा आमच्या हा आमदारा मेरेन वयता. सो खंय तरी आमकां आमदाराचें आयकचें पडटा न्हू. अशें जाता आमी पार्टीकूच काम करणारे म्हणून आमकां अशें मातशें अगेन्स्ट थाराव घेवपाक आमदारान सांगलेलो. हय सो कित्याक आमदारान सांगलेलें कितें अशें करया आमी आमचें आनी कितें ते भायर आमचें चलना न्हू. आमदार आमचें चलना. फाटले कांय दीस खंय पंचांक लिपयल्ले. आज बावन्सरांच्या प्रोटेक्शनाक तिनूय पंचांक हाडिल्ले. मात पंचायतीन वचचे पयलींच गावसाच्या समर्थकांनी एका पंचाक उखल्लो. मजगती असले राजकारण हांव करिना. अविश्वास थाराव पंचांनी हाडलो. भितर म्हजें कांय ना. आमदार प्रवीण आल्लेकर उलयलो. पळय हांव जे पळय आतां पंचायत लेवलार असले बाउन्सर हाडपाचे हांवें केन्ना थंय विचार करूंक ना आनी केन्ना करचोय ना. असले म्हाका नाकाल्ले करपाचें ना. अविश्वास थाराव हाडपी तिगांतल्या एका पंचाक उखलिल्ल्यान सरपंचा विरोधात अविश्वास थाराव आशिल्लो तो बहुमत ना म्हूण भायर मारलो. जो कितें आमचो पयलीं कार्यकाळ ठरलेलो पळय आमदार ज्या वयतीन तसोच तो फुडें धरतलो. ताचे कडेन 5 म्हयने आसा. त्या प्रमाणे कितें आतां 5 म्हयने कार्यकाळ करतलो आनी मागीर आमचें जें पळय थरलें त्या प्रमाणे सगळो आमचो कार्यकाळ फुडें वयतलो. तातूंत कांय बदल जावचो. फुडलो सरपंच कोण आसतलो मागीर? प्रोजेक्ट बळी ताचे पयलीं धरलें त्या प्रमाणे फुडें कितें आतां जातलो कार्यकाळ. 2.5 वर्सांक मागीर तो. मजगती आता चांदेल पंचायतीच्या प्रकरणा उपरांत पेडण्यात भाजप विरोधात आमदार अशें समीकरण जाला. प्रुडंटा खातीर साहिल नारोलकार आनी मकबूल माळगेमणी. म्हापशें मोरोड एका हॉटेल रिसेप्शनिस्टाचेर रातीं हल्लो. ट्युरिस्टा कडेन ताचें वाचलें. ताका सुरो मारलो. रिसेप्शनिस्ट संदेश पाडलोसकाराक क्रिटिकल अवस्थेंत जीएमसींत व्हेला. हल्लो करपी स्वानंद कसबे मूळ पुणेचो. सध्या रावता गिरी. म्हापशें JMFCन ताका 7 दीस पुलीस कस्टडी मारल्या. काल मोरोड म्हापसा हांगासर एक हॉटेलान जे पयलीं हल्लो जाल्लो आसा तो आरोपी आसा स्वानंद कसबे हेका काल पुलिसांनी धरिल्ले आसा आनी आतां म्हापसा पुलिसांनी म्हापशेच्या JMFC कोर्टान ताका रिमांडा खातीर हाडिल्लो. कोर्टान 7 दिसांची पुलीस कस्टडी सांगिल्ली आसा. प्रुडंट मिडिया खातीर सौरभ शिरोडकार. गोंयचे दर व्यक्ती उत्पन्न राष्ट्रीय PCI परस 3 पट मायज. मात बेकारी पळयल्यार हुस्को करपा सारकी परिस्थिती. GCCIच्या कार्यावळीक आयिल्ले कडेन नीती आयोगाचो आदलो CEO अमिताभ कांत उलयलो. टुरिजम प्रमोट करतले जाल्यार गोंयची हिरवळ सांबाळची पडटली. गोंयांत इलेक्ट्रीक गाडयांचो वापर जावचो पडटलो. अमिताभाचो सल्लो. That Goa plays a very significant and a very critical role in this growth story of India becoming a Viksit Bharat. It's not possible for India to grow without Goa growing. Goa is the second richest state in India in per capita terms. Income in Goa is 3.5 lakh, whereas the rest of India, the average incomes are about 1.1 lakh. Goa has the highest unemployment rate in India. It has 8.5% against a national average. Your unemployment rate is 8.5% against a national average of 3.2%. Very high. Your female labor force participation is very low.
To my mind, Goa must be promoted as an investment destination. It's not the state which does it. State creates the environment. Jobs are not created by state. Jobs are created by the private sector. The state creates the conducive atmosphere for the private sector to grow and expand. Tourism has to remain a big contributor, but it must shift to being a high-value tourism destination. And experiential tourism is people want to come and experience Goa as it is, its culture, its ethos, its music, its art forms, its churches, etc. And my objective of saying this is that it's important that Goa projects itself as a very sustainable destination. It projects itself as a green destination, as a resilient and responsible destination. 100% electrification of two-wheelers by 2027. There's no reason why 2027 Goa should not achieve 100% electrification of two-wheelers, 100% electrification of commercial four-wheelers by 2030, and 100% electrification of buses by 2030. घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाइड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाइड राईस असल्यास पुरो पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाइड राईस. घराघरांनी पंचामृता. कृपा हेअर टॉनिक आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण 100% आयुर्वेदिक. धारबांदोड्या पेडक्यांत 2 स्कुटरी आनी ट्रकाचो एक्सिडेंट. स्कुटरी वेलो 19 वर्सांचो राहुल बनसार सोंपलो. दोग क्रिटिकल. तांकां GMCत घाल्यात. स्कूटर रायडरान हाडून खंय ट्रकार मोखली. सोंपलो तो हरियाणाचो. गोंयांत भोंवडेक म्हणून आयिल्लो. तूं खंयच्यान खंय येतालो? हांव येतालो हटेच्यान गाडी येताली टू व्हिलर आनी झलत येताली सायब. वाचपाक हांवें ट्राय भरपूर केली. ट्राय केली म्हणल्यार हाडून फुडल्या सायब हांगा धक्को दिलो. हांगा धक्को दिलो मागीर फाटल्या टायराक आदळ्ळे ते. मग वचून थंय पडले आनी गाडी हांगा सुलग हांगा आतां म्हाजी गाडी. दोग जाण आसले. आतां कशें कंडिशन तेंचे? कंडिशन ते म्हाका ते कळना. एकटो तर म्हाजे सोय वयता दिसता. तूं तुज्या लायनी आशिल्लो स्ट्रेट रॉंग सायडीन येयले. रॉंग सायडीन येयले झलत येयले अशें. झलत येवन म्हाज्याक धक्को दिलो. तूं खंय वयतालो? मोले टू हांगा आमणे वयतालो. कितें लो ह्या ट्रीप रेंव वतली. आयज सकाळीं जवळ जवळ 12:30 वरांचेर पेटक्या धारबांदोड्यान एक मेजर एक्सिडेंट जाल्लो आसा. हो एक्सिडेंट आहा जी टू व्हिलर आनी टिप्पर ट्रक. जेन्ना टिप्पर ट्रक मोलेच्यान धारबांदोड्या हे सायडीन येताले आनी हे टू व्हिलरवाले दोग जाण मोले वटेन वयताले. जेन्ना चवकशी केल्या नंतर म्हायती मेळ्ळी अशी की हे 7 जाण भुरगे जे दिल्ली टॅक्नॉलॉजिकल युनिवर्सिटींतल्यान गोंयां आयिल्ले आनी काल ते गोंयान पावोन आयज तेंचो सकाळी प्लॅनिंग आशिल्लो मोल्या हांगासर वॉटरफॉलाचेर वचपा लागून. आनी जेन्ना हे 7 जाण रेंट बायक घेवन जेन्ना पणजेच्यान वागातूरच्यान सुटले तेन्ना दोग जाण हे जे राहुल बन्सल आनी शौनक प्रभाकर हे रावपी हरियाणाचे दिल्लीचे स्टुडंट जेन्ना हे थंयच्यान पेटके जेन्ना पावले तेंचो कंट्रोल केलो अशें आमकां टिप्पर ड्रायव्हर हेणें सांगलें की. आनी ताणें सरळ आपल्या तोंडार येवन म्हटल्यार जे फुडें येवन फेस टू फेस जेन्ना ताका मारपाक येयलो तेन्ना ताणें कट मारलो आनी ते खंय तरी फाटल्या टायराक लागून तांकां एक्सिडेंट जाल्लो आसा. म्हणून आतां कळ्ळां की जो राहुल बन्सल आहा तो हांगासर डिक्लेअर्ड डेड केल्लो आसा PHC धारबांदोडा. आनी जो शौनक प्रभाकर आहा हो फाटल्यान बशिल्लो ताका GMCन सद्या उपचार चालू आसा. तोय सिरियसली इंजर्ड आसा. आनी फोंडा पुलिसांनी सद्या पंचनामा करून रोड मेकळो केल्लो आसा आनी फुडलो तपास तेंच्यांनी चालू केल्लो आसा. धारबांदोडेच्यान प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. मुंबय गेटवे ऑफ इंडिया वेल्यान एलिफंटा वटेन वचपी प्रवाशी बोट आनी नौदळाच्या स्पीड बोटीचो अपघात. 13 जाण सोंपले. 97 जाणांचो जीव साल्वार केलो. सोंपिल्ल्याच्या फामिलींत मुख्यमंत्री फडणवीसान दरेकी 5 लाख रुपया आनी प्रधानमंत्र्यान दरेकी 2 लाख रुपयांची मजत जाहीर केल्या. अपघातांत गोंयच्या बार्देजांतल्या दोगांक मरण. मुंबयच्या गेटवे ऑफ इंडिया वयल्यान एलिफंटा वटेन वचपी प्रवाशी बोट बुडिल्ल्यान मुंबयत भिरांत पातळ्ळ्या. ह्या घडणुकेंत आतां मेरेन 13 जाणांक मरण आयलां. घडणूक घडली ते वेळार दोनूय बोटींनी म्हळ्यार
प्रवासी आणि नौदळेच्या बोटीत कर्मचाऱ्यांसयत वट्ट 114 जण आशिल्ले. तातूंतल्या 13 जाणांक मरण आयलां. 13 जाणांतले 2 जाण गोंयकार म्हूण म्हायती. गोंयची 5 जाणां ह्या प्रवासी बोटीत आशिल्लीं. 3 जाण साल्वार, 2 जाण सोपली. सोनाली गोंडे पिराय 33 वर्सां, अशरफ पठाण पिराय 36 वर्सां आणि ताचो 10 म्हयन्याचो धाकलो पूत साल्वार. जाल्यार अशरफाची घरकान्न शफिना पठाण पिराय 35 वर्सां आणि तांचो 7 वर्सांचो व्हडलो पूत जोहान पठाणाक मरण. सोपिल्ल्यांच्या फामिलींक महाराष्ट्राचो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसान दरेकी 5 लाख रुपया जाल्यार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन दरेकी 2 लाख रुपयांची मजत जाहीर केल्या. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. एनिमल हजबंड्री खात्या कडेन नोंदणी करच्या पयलीं घरांत सुण्यांचे ब्रिडींग केल्यार फायन मारपाची मंत्री निळकंठ हळर्णकाराची शिटकावणी. कांय लोक घरांत ब्रिडींग करून एका पेट्याक दवरून हेरांक रस्त्यार सोडटात. तांचेर एक्शन जातली. युरी म्हणटा सरकार बजेट वापरिना. विजय म्हणटा सरकारान सर्वे करचो, बजेट हेडा सकयल आनीक बजेट घालचें. ब्रिडींग ते कितें करतात, फाल्यां आमी जल्माक येयली ती येता आसतना 5, 6, 7, 8 कितें तरी येता. तितून बऱ्यांचे 1-2 दवरतात, बाकीचे व्हरून रस्त्यार. त्या खातीर तशें करूंक जायना म्हणून जे पुत्र जर आमचे कडेन रजिस्टर ना तेणे ब्रिडींग घरान केलें जाल्यार ताका हेवी फायन. बजेट संबंदी आहा तो वर्साची युटिलायज बजेट मागीर एडिशन वाडो येता न्हू. विरोधी पक्ष फुडारी युरी म्हणटा 3 कोटी बजेटांतल्यान सरकारान खंय फक्त 58 लाख वापरिले. द लास्ट 15 years there is absolutely lethargic attitude. हांव कितें म्हणटा कित्याक जो बजेट हेड आहा अबाउट 3 crores, hardly 58 lakhs have been utilized relating to the sterilization program. Now we have to do it on the war footing. The NGOs felt their local bodies they are not cooperating with them. Payments are pending for 7-8 months. There is no facility. विजय सरदेसाय म्हणतात सरकारान खासा बजेट हेड करून आनीक बजेट दिवचे. कमिटीच्या मिटिंगेन 9 आमदार जाल्ले, तातूंतले 3 आमदार आयले. रुलींग पार्टीचे जे आमदार आसात आमकां हाजे इश्यूचे पडूंक ना, ते कोण येवंक ना. ते येवंक ना म्हणून हांव म्हणटा ताका पडूंक ना. ही स्पेसिफीक बजेट हेड फॉर एनिमल बर्थ कंट्रोल मेजर्स. सेकंड सर्वे जावंक जाय. सर्वे म्हणटा ती कंटिन्युअस उरूंक जाय. सर्वे करपा खातीरूच आमी जर टायम पेड्यार केलो. रॅबीज फ्री आतां ना, आतां रॅबीज फ्री ना. प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी. राज्यसभेत घरमंत्री अमित शहान बाबासाहेब आंबेडकरा आड केल्ल्या वक्तव्याचो गोंयच्या काँग्रेसीनय निशेध केलो. आंबेडकर म्हणल्यार फॅशन न्ही, आमचें खंय पॅशन. प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष अमित पाटकर उलयला. अमित शहान ताणें केल्ल्या वक्तव्या खातीर जाहीर माफी मागची, घरमंत्री पदाचो राजिनामो दिवचो म्हूण काँग्रेस मागता. 2 दीस जाले आमी पळयता की ह्या देशाचो गृहमंत्री भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हाचो अपमान केलो आपल्या स्पिचा भितर. ताणें सांगलें की आंबेडकर 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 ही एक फॅशन जाल्या. आंबेडकर हे फॅशन न्ही, आंबेडकर म्हणटा ते आमचे पॅशन. आणि आमी ताचें नांव 1000 न्ही लाख फावटी घेतले. काल ज्या पद्दतीन हे बीजेपीचे थोडे हांगा येवन तमाशा करून गेले. वी कंडेम द एक्ट दॅट द होम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, या देशाचे संविधान ज्याच्या अंडर एक कमिटी अंडर ताणे या देशाचे संविधान बरयलें, प्रत्येक मनशाचो अधिकार कितें आसा ह्या संविधानान घातले, अशा महान व्यक्तीचे तुम्ही अपमान करता. हे दुर्दैव आमच्या देशाचे, आमच्या देशाच्या नागरिकाचे. येदा व्हडल्या महान व्यक्तीक हे मोदी सरकार वापर करता. वी कंडेम द एक्ट ऑफ अमित शाह. काँग्रेस पक्ष या देशाचो गृहमंत्री हाचे रेजिग्नेशन मागता आणि ताणे पब्लीक एपॉलॉजी करपाक जाय. आज असो दीस आसा देशाच्या इतिहासान एक काळो दीस. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर जो आसा हो एक व्यक्ती किंवा एक फ्रीडम फायटर नासून डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हो एक विचार असलो. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकराक हे देशाचे कॉन्स्टिट्यूशनाचो आर्किटेक्ट म्हणटाले.
तशेंच डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकराक चॅम्पियन ऑफ सोशल जस्टीस म्हणटाले आनी काल जे अमित शाह उलयलो तशे तरेन तांचे विचार लोकांच्या मुखार दिसता. हे विचारधारेचे विरोधान म्हाका दिसता काँग्रेसूच म्हणून न्हय प्रत्येक देशाचो नागरीक आज उठपाची गरज आसा. बीजेपीक उत्तर विचारपाची गरज आसा आनी ताचो निशेध करपाची गरज आसा. पणजे पोरने सचिवालया मुखार 19 डिसेंबर 1961 ह्या दिसा मुक्त गोंयचो पयले फावट तिरंगो हुबलो. सचिवालया फाटल्यान आशिल्ले सुटके झुजारी त्रिविक्रम कामत शंखवाळकाराच्या घरांत तिरंगो आदींच हाडून दवरिल्लो. मोहन रानडे, सिंधुताई देशपांडे, त्रिविक्रम आनी भाव प्रभाकर कामत शंखवाळकारान तिरंगो पयले फावट हुबयलो. त्रिविक्रमाचो पूत अजीत त्यो यादी सांगता. खासा रिपोर्ट. पणजेच्या पोरण्या सचिवालया मुखार मुक्त जाल्ल्या गोंयांत 19 डिसेंबर 1961 दिसा पयले फावट तिरंगो हुबयलो. हो तिरंगो सुटके झुजारी त्रिविक्रम कामत शंखवाळकाराच्या घरा म्हळ्यार पोरण्या सचिवालया फाटल्यान आशिल्ल्या घरांत आदींच हाडून दवरिल्लो. मोहन रानडे, सिंधुताई देशपांडे, त्रिविक्रम आनी ताचो भाव प्रभाकर कामत शंखवाळकारान हो तिरंगो पयले फावट हुबयलो. त्या यादीं विशीं त्रिविक्रमाचो पूत अजीत कामत शंखवाळकर उलयला. म्हजें नांव अजीत त्रिविक्रम कामत शंखवाळकर आनी म्हजे जे वडील आशिल्ले त्रिविक्रम कामत शंखवाळकर प्लस म्हजो जो काका आशिल्लो प्रभाकर कामत शंखवाळकर हे दोगूय जाण गोंयच्या स्वातंत्र्य लढ्यांत तांणी भाग घेतिल्लो. दोगूय जाण स्वातंत्र्य सैनीक आशिल्ले. तांकां बंडखणूय जाल्ली. जेन्ना 19 डिसेंबर 1961 ह्या वर्सा गोंय मुक्त जालें तेन्ना आमच्या समोरच आशिल्लें सचिवालय जें आतां आसा तेन्ना ताजेर जो तिरंगो फडकयलो गेलो तो हांगच्यान गेल्लो. तो हांगा हाडून दवरिल्लो पयलीं आनी मोहन रानडे, सिंधुताई देशपांडे आनी आमचे वडील म्हजे काका आनी सगळ्यांनी मेळून तो फडकयल्लो थंय पयले फावट जेन्ना पोर्तुगीजांक हांगच्यान धांवणयले गेले. प्रुडंटा खातीर तुळशीदास च्यारी. हे बुलेटीन इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाचे आतां न्यूज आनी प्रोग्राम्स 2 यूट्यूब चॅनल्स. हे न्यूज बुलेटीन पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.